1,500 लोग का विरोध सगळे तरेचे लोक आसले, बायलो आसले, दादले आसले, भुरगे आसले, हिंदू आसले, क्रिस्तांव आसले, मुस्लिम. आय वर्क विथ दी मदर. हांवें आवयचे बरोबर काम केलां, मामी बरोबर. हांवें मामीक सारकी लागींच्यान पळयल्या. कशे तरेन ती बारीक लोकांचे प्रश्न घेवन झगडटाली. एक फावटी म्हजें डिसिजन कितें रॉंग जालें ती म्हाका येवन सांगताली की हें डिसिजन बारीक मनशाक त्रासाक जाता, तूं डिसिजन चेंज कर अशें सांगपाचे गट्स मामीक आशिल्ले. मामी दुडोमा सांगला आसपाक जाय हळू खाला केन्नाय जर तुका पॉलिटिकल पार्टी जॉइन जावपाचें चिंतलां जाल्यार फक्त काँग्रेसीक जॉइन सांताक्रूज मतदारसंघ हो काँग्रेसचो मतदारसंघ. हांव मामी बरोबर सगळ्याक भोंवलां. हांव चिमला भोंवलां, खाची कोपऱ्यांनी मामी म्हाका घेवन गेल्या. हांव तुजे बरोबर सदांच खंय सांगता थंय गेलां आनी आमी खुबशीं कामां केल्या. गेल्ल्या इलेक्शनाक तुमचो कॅन्डिडेटाक काँग्रेसचो कॅन्डिडेट म्हणून निवडून हाडलो. कितल्या वर्सां खातीर हाडिलो? 1 वर्सा खातीर, 2 वर्सां खातीर, 5 वर्सां खातीर निवडून हाडलो. ताणें कितें केलें? 5 वर्सां रावलो, मदींच उठलो आनी बीजेपी गेलो. आमच्या हाणें सांगलां, एआयसीसी सेक्रेटरीन सांगलां की अशें कोण करून वतात तांकां आनी परत तिकेट म्हणटा ती ना. ताका जर वचपा जाय आशिल्लें ताणें रिजायन जावपाचें, परत तुमचे कडेन येवपाचें, तुमचे परत येवपाचें आनी सांगपाचें आपले बाबा काँग्रेसी कडेन कॅन्सल जालें, आपूण रिजायन जाला, तुमकां जाय जाल्यार तुमी आपल्याक निवडून दिया, आपूण बीजेपीचेर रावता. अशें केलें. रातयात उठलो आनी बीजेपी गेलो. म्हणजे तुमच्या काँग्रेसचो विश्वासघात केलो, तुमच्या सगळ्याचो विश्वासघात केलो, हे लक्षात दवरा. परत दारांत जर वोट मागपा येत पयलो क्वेश्चन ताका विचारपा जाय, तुमी आमी तुमकां 5 वर्सां खातीर निवडून दिलो, तूं खंय गेलो, कोणा विचारून गेलो, आमकां ताचें पयलीं उत्तर दी. हें सरकार जें आयलां 2017 इलेक्शनात बीजेपी 21 आशिल्ली, 21 वेल्यान 13चेर पावली. हें सरकार कायद्यान घडोवन हाडूना. हें सरकार अशें करून घडोवन हाडना, इल्लिगलिटी करून अनेकता करून हें सरकार घडोवन हाडना. आणि म्हणून काल आम्ही क्रांती दीस मनयलो, रेव्होल्युशन डे. तुझी मामी आसलेल्यार सामकी खूश जाता आशिल्ली, कारण रेव्होल्युशन डे तुजो सारको काळजाचो, ती स्वातंत्र्याच्या तुमच्याय हातूंत भितर एज्युकेशनाक ती उडी मारपी आनी फाटल्यान रावन आमी थोडे जाण म्हणटा तूं मागे बडो हम पिचे, तसली निधी ती डायरेक्ट मुखार वचपी. शी इज ऑल्सो लीडर फ्रॉम द फ्रंट. काल आम्ही राम मनोहर लोहियाक आर्गां ओंपली मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर. ज्या राम मनोहर लोहियान 18 जून 1946 गोंयकारांक एक मंत्र दिल्लो, जय हिंद म्हणून, आणि तातूंतल्यान गोंय 19 डिसेंबर 1961 स्वतंत्र जालें. ताका साक्षी दवरून आमी काल ठरयलें की कालच्यान ह्या गोंयांत परत एकदा क्रांतीची सुरवात जातली. ती क्रांतीची सुरवात म्हणजे इल्लिगली इन्स्टॉल बीजेपीच्या सरकार भायर उडोवप. आणि हांव तुमचे कडेन सगळे कडेन उलो मारता, मामीक याद करात, मामीक विसर नाकात, मामीक तुमच्या काळजांत दवरात. तुवें सांताक्रूज, शी हॅज मेड सांताक्रूज प्राउड बाय हर एक्शन. याद दवरात आणि ह्या क्रांतीक तुम्ही आमकां हेल्प करात, आदार करात. परत एकदा ही क्रांती सांताक्रूजापासून सुरुवात करूया आणि सांताक्रूज मतदारसंघाचेर काँग्रेसचो झेंडो खऱ्या अर्थान तुम्ही मामीक श्रद्धांजली दिली अशें जातलें इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं.